ते मग पळोवया मरे पळय हें आमच्या पार्टीचें डिसिजन. हे पार्टीच्या डिसिजनान कांय बदल आतां मेरेन ना. सो म्हाका तुमकां एलायन्साचें सांगपाक नवें कांय ना. आमी एक जनरल सेंटिमेंटाचेर वता. जनरल सेंटिमेंट असो आसा की जे भशेन काँग्रेस वागता तातूंत लोकांक एक दिसता की काँग्रेस तिसऱ्यांदा म्हणल्यार हॅट्रीक करतली. ताजे खातीर एलायन्स केलें आनी ना तातूंत कांय फायदो जावचो ना अशें आमच्या पक्षान चिंतलां. तातूंत बदल अजून मेरेन जावंक ना. ताणें नवें जें कितें म्हणलां जर पक्ष विचार करता जाल्यार मागीर पळोवया. पूण एट द मोमेंट पण एलायन्स काँग्रेसी वांगडा ना काय कोणाच वांगडा ना तुमचो? पळय एट द मोमेंट आमी एलायन्स पार्टनर फक्त काँग्रेसीचे 22 ते 27 मेरेन. सो टॉपीक येता तो तोच. आनी नवे एलायन्स पार्टनर सोदपाक वचपाचें वो ना कितें आसा वो कितें जातलें तें जातलें तेन्ना वो जालें जाल्यार तुका सांगतलें. तुजे बाबतींत म्हणलो एलायन्स केलें की ना जातलें काय ना अशें म्हणलां तुमी. म्हणजे तुमी करपाचें ना एलायन्स तेंच्या वांगडा? सांगलें ना तुका आमी तुका क्लियर सांगिल्लें आहा तुका. आनी अशें आडतें पडतें सादें आमी एट द मोमेंट एलायन्स टॉक सस्पेंड केल्ले आहा, बंद केल्या. सो टॉक्स बंद आसतना एलायन्स कितें उलयतलो आनी तुमचे पार्टी म्हणून तुमकां एलायन्स नाका, काँग्रेस डिफेक्शन पार्टी म्हणून तुमकां एलायन्स नाका. तूं एक सर्वसामान्य राजकारण्या कडेन उलयना तें आडतें पडतें घालून तुका जाय तें हांव उलोवचो ना. आमच्या पक्षान डिसिजन घेतलां. डिसिजन कितें आहा की आमी एलायन्साचे टॉक सस्पेंड केल्या. कित्याक केल्या तें तुका हांवें सांगलां. 100दां तुका सांगून तें पडतें तुका घेवन दुसरें तुका जाय तें हांव उलोवचो ना. म्हाका जाय तें हांव उलयतलो. आनी म्हाका जाय तें हें की एलायन्साचे टॉक्स हे सस्पेंड केल्या ते सस्पेंड आसा. आतां ताजेर जर फेरविचार जालो जाल्यार हांव तुका सांगतलो. जर नवे कोणें एलायन्स पार्टनर घेवपाचे आसा आमी जाल्यार तें आमी तुका सांगतले. पूण वचून मेरेन तशें कांय सांगतले. तयारी कशी आहा तुमची आतां 27ची तयारी कशी? फाल्यांच्यान आमी कुशावती डिस्ट्रिक्ट म्हणल्यार 5 मतदारसंघ जंय गांव थंय हांव म्हणून आमी आमचें एक मोहीम चलयता. फाल्यांच्यान हांव लागतलो. फाल्यां आमी पयलीं सांवड्डें वता स्पिकराच्याच मतदारसंघान. सुरवात थंय. आज स्पिकराक मेळटा, फाल्यां मतदारसंघान लोकांक मेळटा. विजय बाब तुजे बर्थडेक एक घोशणा केल्ली अनंत चतुर्थी पासून तुमी वाट पळयतले म्हणून. ताजे पयलीं ना वाट पळयतली म्हणून ना. अनंत चतुर्दशीक आमी रस्त्यार लागतले म्हणून आमी आमची यात्रा काडटले. ओके, लेट्स बी क्लियर. नो मिस रिपोर्टिंग. अनंत चतुर्दशीक आमी आमची यात्रा सुरवात करतले. How many seats if alliance will be not? How many seats the Goa Forward will? All that I'll tell you in course of time. Why you're killing the story? Keep something for later, Mare. See, don't make alliance into the only news today. There's much more to news than that.